कोणा सकड काळजाची पिडा आसा तांकां एक बरी खबर आहा. एक धाकटेर आयला. मस्त हुशार तो. पूण ताणें कितलेय हार्ट ट्रान्सप्लांट केल्यारी ओपन हार्ट सर्जरी केल्यारी जर तर पिडेस्त नाका म्हणटा धाकटेराच्यान कांय करूंक जायना. आनी आतां हो धाकटेर कोण काळजाचो? पयल्या वाचपान पळया सांगिल्लीं उतरां. तुमचे कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलों आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशें करतलो. तुमच्या कुडींतलें फातराचें काळीज काडटलो आनी एक मांसाचें काळीज तुमकां दितलो. जायत्या नमुन्यान ह्या उतरांचो अर्थ आमी करून घेवं येता. पूण ह्या संजेच्या वेळार हर एका मिसा वेळार आमकां हो कसो एक अणभव मेळटा म्हणल्या हाचेर थोडो वेळ नियाळ करया. हर एका मिसा वेळार देवान दिल्ली बासावणी तो कशी पाळटा ताचे सांगता. थोड्या भोवटी मिसाच्या वेळार तुमकां भोवशा खबर आसा या हांव नेना ते येवकरिस्त महाप्रार्थन म्हणून आसा. भेटवणी जाल्या उपरांत हे मागणी जाल्या उपरांत याजाक म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. ताचे उपरांत ते लांब मागणें म्हणटा आनी त्या मागण्या वेळार उदेंती तावन अस्तेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. आज आमी तेंच मागणें वापरतले. उदेंती तावन अस्तेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. 8 भागिनी आमकां सांगलां बागी नितळ अंतस्करणाची. बागी नितळ अंतस्करणाची कितें उपरांत बागी नितळ अंतस्करणाची ती देवाक पळयतली. जर तर अंतस्करण ह्या चड करून जुदेवांच्या देवशास्त्रा प्रकार अंतस्करण आनी काळीज सुमार एकाच नमुन्यान वापरला ताचो अर्थ सुमार. जर तर अंतस्करण नितळ ना, अंतस्करण मेळ्ळें आसा, अंतस्करणाचेर अडखळ आसा, अंतस्करणाचेर एक फाळो पडला या पडदो पडला, हांगा ही उतर परगटून देवाचें उतर हें म्हूण कोणेय कितल्याय व्हडल्यानी गाजोवन सांगी येता. आल्तारीर क्रिस्ताची कूड ही क्रिस्ताचें रगत म्हूण कितल्याय व्हडल्यान आमी सांगी येता. आमी सगळ्यांचे सांगता म्हणून नमस्कार करी येता. पूण त्या उंड्यांत लिपोवन आसलेल्या जेजूक ह्या उतरांत लिपोवन आसलेल्या जेजूक आमकां पळोवंक जायना. सादें देखून जर हांगा देवाचें उतर परगटतना कित्याक आमकां पवित्र शिकोवण सांगता, पवित्र सभेची शिकोवण सांगता हे हांगा उतर परगटतना जावं एक याजक आज दियाकोन आसलो मणियारी हे उतर परगटता आसतना आमी घरा बायबल वाचल्याच्याक मस्त फरक आसा. घरा आमी आमच्या भक्तीपणांत देवाचें उतर वाचचें. थोड्या कडेन आमच्या याजकांची सूख आसा. अळ्या आज काडा एझेकियल अध्याय 30 आनी 6 ओळ काडा उक्ते करा म्हूण सांगतात. ती बायबल स्टडी शिकचें क्लासीन शिकल्ल्या बरी. पूण हांगा मिस्सा वेळार या खंयच्याय हेर साक्रामेंता वेळार जावं पुरो एका बाप्तिस्मा वेळार एका काजारा वेळार हांगा परगट जावचें उतर देवूच खुद्द हाजीर जावन आपल्या मणियाऱ्यांच्या तोंडा मुखार उलयता. देखून तुमी पळयलें आज दियाकोण हांगा वाचूंक येता आसतना शुभवर्त वाचूंक येवच्या पयलें तो दियाकोण देखून ताणें बेसांव मागूंक आसा याजकांत आनी याजक ताचेर मागणें कर म्हणटा तुजें वोंट आनी तुजें काळीज देव उक्तें करूं. त्या भरमान त्या अधिकारान तुवें हें उतर परगटच्या खातीर तुजें काळीज आनी तुजें वोंट सर्वेस्पर उक्तें करूं. आमकां बरो दाखलो मेळटा इजाया प्रावादी. थंयसरी अशेंच घडलें. त्या इंगळ्यान जावं पुरो ताचें वोंट ताणें उक्तें करूं कित्याक देवाचें उतर हें. तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय.
देखून आमची भेटोवणी आमकां उपकाराची जावच्याक आमचे काळीज मोन उक्ते करच्याक खाशा पर्जेची लक्षणां खंयची ही खाशा पर्जा ओ थंय 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 न्ही आमी सकता आमी हांगा आल्तारीर आसून याजाक आसल्यार आमी फकत म्हणयारी इगज मातेच्या तर्फेन नमी कितें आमी फंक्शनरीज म्हणटा काम करचे तितले मात्र आमचे म्हणयारी म्हणल्यार तसो अर्थच तसो तुमचे तर्फेन मात्र देखून तुमी तुमच्या की आमी उंच या तुमी किरकोळ ना सकटा आमी एकच नमुन्याचे सकटा देखून एक निर्मळ भेटोवणी जायचे जाल्यार आमची सकटांची काळजां मनां उक्ती आसूंक जाय. ह्या वेळार एक हांव सांगूंक सोदतां आमी जायतीं कुमसार जाता जाता आसतना हांव एक दोन फावटी मिसाक वचूंक ना हांवें कितें फाड शब्द वापरल्यात थोड्यांक गाळी दिल्यात आनी कितें आमी सांगता ल्हान ल्हान चुकी कोणाय जावन घडटात राग येताना कोण एक दोन गाळी दिना क्रिस्तांव जाल्ले आनी आमी करी जाय म्हणचें न्ही हांवें राग येताना कोण तशें करिना पूण पाताक खंयचे जाणा केदळा आमी विसरता आमी एक कुटुंब आमी सांगता आसची देखून पवित्रपण म्हाका एकल्याक मात्र न्ही सकटांक आमी सांगता सर्गार गेलीं जाल्यार कितलें बरें आसलें देखून हें नितळ काळीज एकल्या दोगांक न्ही सकटांक आमकां देव बसयता देखून हांव तुका या तुजे तोंड फातराचें काळीज काडटलो आनी मासा रक्ताचें तुका काळीज दितलो म्हणटाना देव एकल्याक मात म्हणना सगळ्या इस्रायल परजेक म्हळ्यार आज सगळ्या देव परजेक आमकां सगळ्या इगर्ज मातेक एक नितळ काळीज हांव तुमकां दितलो. भाऊ भयणीनो मिसा वेळार हें नितळ काळीज कशें घडटा ल्हान 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 संगती आसात थोड्यो देखून आज हांवें तुमचे तन आशेवचें हें गमन दिवया एक सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं म्हणटना तुमचे सवय आसा हांवेंय केलां आमची मोत खंय आसता आमची मोत खंय आसता ह्या जाग जावन आमी कांय उणें न्ही आमच्या मदें ब्रदरा मदें एक खेळ आसा खेळ न्ही हांव म्हणना तांच्या सांजेच्या मागण्यांत रातींच्या मागण्यांत ते इंग्लिशांत एक देवाचें उतर आखेर जाता हू लिव्स एंड रेन्स फॉर एवर एंड एवर म्हणून एक मागणें आनी ते इंग्लीश भाशेन फॉर एवर एंड एवर म्हणटा आसतना ससनाचे ससनाक आमेन म्हणून जाप येता पूण ते आमेन म्हणूंक ना थोडे फावटी आमी इल्लेशे जमुनानी पुरो आसता कोणी एकलो ब्रदर कितें करता हू लिव्स एंड रेन्स फॉर एवर एंड एवर म्हणटा आनी न्ही दोन आसलो आमेन म्हणटा कित्याक सवय जाल्या आमेन म्हणून ससनाच्या ससनाक आमेन म्हणून सवय जाल्या आमकां देखून आमी करता सक्कड करता तशें आयच्या दिसा आनी मुखल्या संगतींक येवकारिस्तान कितें कितें घडटा पळय ताका गमन दिवया गे जाता तितल्या मापान गमन दिवया. हें वाचप आयच्या पयल्या वाचपांत आसलें तें एझेकियल प्रवादीचें तुमी जाणात खंयच्या दिसा विशेश तरान हें वाचप वापरतात म्हणून सर्वेस्पर अशें म्हणटा राष्ट्रामध्ये बस्ट जाल्लें तें म्हजें नांव तुमी ताचे मदें बसटायलेलें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो तुमचेर पवित्र उदक शेणायतलो हें वाचप खंय तुमकां मेळटा म्हूण जाणात पास्काच्या राती पूण आमी हरी एकाक आज शॉर्टकट वापरला न्ही शॉर्टकट देखून पुरा मोटवें पुटवें जावंक जाय आमकां देखून आमचो तुमचो कांय गुन्यांव ना आमचो गुन्यांव पदऱ्या पावसो आमी कितें करता जागराणेचें मीस लांब जालें जाल्यार लोकांक पुरो जाता पास्काच्या राती देखून 7 वरां 8 वरां सुरू केलें 9 वरां भितर आमेन म्हळें जालें पूण नीस करून पवित्र सभा म्हणटा पास्काच्या रातीक महाराणी जागरण म्हणून देखून जायत्या फावटी मागणी आसा लागून तुमी गेल्ल्या वेळार तुमी जाणात सगळी रात जागरण दवरतात ती जागरणां उपरांतली पूण महाराणी जागरण आसा पास्काचें जागरण दीस संपतना काळो रातीच्या काळो कातावन नवो सूर्य उदेंवन येताना आमचे थंय जेजू जिवंत जाला म्हणून अनुभव जावच्याक सगळी रात जागरण आनी त्या वेळार आमकां लांबायेची वाचपां आसात आतां सड्ड ह्या जागांनी 3 वाचपां मात्र वापरची 9 वाचपां आसात आनी त्या 9 वाचपां मदें हें आयचें वाचप आनी असो उद्देश कितें
त्या सगळ्या राती आमी जागरण दवरता आसतना सावकास करून आमचे फातरा सारकें आसलें काळीज मोव जावंक जाय म्हणून. आमचे फातरा सारकें आसलें काळीज मोव जावंक जाय. तुमी स्त्रियो आसात, दादले बुडे म्हूण हांव, तुमकां पोळ्याक कितें पीठ वांटूंक आसा, तांदूळ वांटूंक आसा, तुमी निट्ट गोणयेंतलो या आनी खंय कळशेंतलो आनी खंयचो तो तांदूळ हाड, त्या बॉक्सांतलो हाड, तो ग्रांयडराक घाल्यार वाडटा. आमी तांदूळ भिजोवंक घालता. तो 1 घंटो बरो या ताच्या चड वेळ भिजल्ल्या वेळार बरो वाडटा. देखून घट आसल्यार फुटून वेता, पूण आमकां ताचो स्वाद मेळना, ताची रूच मेळना. देखून बरो दाखलो पोरण्या सोल्ल्यांत फारावो आसा. हरी एक कुणा देवान खर दाखयल्या उपरांत ताचें काळीज आणकी घट जालें, मोव जावच्या बदला घट जालें, निमाणें फुटून गेलें, सगळें नाश जावन गेलें. तेंच देव हांगा बसयता, म्हज्या परजेक हांवें मस्त कश्टूंक लायलें, तांणी शुद्ध जावच्या. आतां आपूण एक बापोय देखून म्हाका तांचेर बिरमोत आसा, हांव तांकां मोवाळ काळीज दितलो. आतां पास्काच्या राती आमी करचें जागरण आसा न्ही तें मीस, त्या रातीक मात्र न्ही हरियेका येवकारिस्तांत त्या सुर्याचें प्रतिफलन जावचें. दयकन समजून घेया. आमी हरियेका दिसा जावं पुरो सदां सांजेर एक या सकाळीं मिसाक सदांचे मीस जावं पुरो, आयताराचे मीस जावं पुरो, हरियेक मीस त्या पास्काच्या जागरणाचें प्रतिफलन. देखून तें काळीज घट फातरा सारकें आसलें काळीज मोव जावचें आसा न्ही, हरियेका मिसा वेळार घडटा. देखून मन परिवर्तन जावचें, कन्वर्शन आमी म्हणटा, कन्वर्शन म्हळ्यार धर्म बदलोवचो तें न्ही, मन परिवर्तन जावचें एकच फुटी जायना. मन परिवर्तन सावकास करून जावचें. देखून कितलें आमी गमन दिता, आज हांव मिसाक आयलो, फाल्यां येता, परवा येता, म्हयन्या उपरांत येता, वर्सां उपरांत येता, हरी एक दीस आमचे थंय थोडो फरक जाताच. पूण आमी गमन दिलें जाल्यार पळया, परत्यान एक दाखलो दिता. तुमी खंय एक कामाक पयस गेल्यात, एका वर्सा उपरांत तुमी फाटीं आयल्यात, तुमचे वळखीचे म्हणटा, मोठो जायला रे, बारीक जालाय रे, सावळो जालाय, गोरो जालाय. पूण सदां घरच्या मनशांक तें कळना. कित्याक आमी सदां तांदूंच जिवन आसा, वय की न्ही. पूण भायल्या मनशांक तें पळयतना कळटा, ह्या एका वर्सान मस्त फरक जाला. जाताच. देखून हांवें तुमचे लागीं विनंती करची. आज ह्या येवकारिस्तांती देव आमचे फातराचें काळीज मोवाळ मासा रक्ताचें करता. येदोळूच आमी देवाचें उतर आयकलां आनी उपरांतल्या सगळ्या जबाबींक, सगळ्या संगतींक गमन दिवया. कशेंय तुमी ह्या इगर्जीन जमल्ली आसात. आतां तुमच्यान जाय म्हळ्यार घरा वचोंक जायना आनी 15 मिनटां जायत, 1 घंटो जायच तुमकां. कशी आमी वेळ करची हांव तेंच बऱ्यान करची. असो सगळो फायदो जोडया, सगळो पुरतो फायदो जोडया. हें हांवें फायदो म्हणचो शब्द हांवें मजेस्तकी म्हणचो न्हय, हें आमकां पवित्र सभेन शिकयलां. सगळ्या देव परजेन भरपूर मापान फायदो जोडच्या खातीर आमकां सगळ्यो विधी सोंप्यो करून दिल्यात, आमकां समजा सारक्यो करून दिल्यात, कोंकणी भाशेन दिल्यात. देखून उतरां कांय नवीं ह्या परदेशी उतरां न्हय, आमच्याच भाशेची. देखून पुर्ती गमन दिवया. पळया, तुमी हे मीस जावन घरा वता आसतना खंय ना खंय तरी थोडो फरक तुमच्या जिणयेंत जाताच. कित्याक देवाचें उतर आनी ताचें मांस आनी रगत पावसा बरी. आनी आमकां प्रवादीचें पुस्तक सांगता तें फळ दिनासतना फाटीं वचना, फळ दिताच पातयेया जात्या.